Psalm chapter 34 verse 5. ताचेर नदरले आनी तुमचे मुखां मळपट जळटले. लजेन तुमची तकली पंदाक तुम्ही केदीस घालची नात. Psalm chapter 33 verse 18. जी सरस पराग भियेतात, जी ताच्या विश्वासी मोगाचेर पातयेवन आसात, तांचेर ताची दीस ठेवलेली आसा. Psalm chapter 33 verse 19. तो तांकां मरणांतली सोडयतलो, दुखळेच्या काळार तांकां पोसतलो. Psalm chapter 33 verse 20. आमचो आत्मो सरस्पराची वाट पळोवन आसा, तो आमचो आदार आनी आमची ढाल. Psalm chapter 33 verse 21. ताचे ते आमचे काळी संतोसता, ताच्या पवित्र नावाचेर आमी पातयेवन रावता. Psalm chapter 33 verse 22. तुझी दया आमचेर असो सरस्परा, कित्याक तुजेर दवरता आमचो भरवसो. Psalm chapter 31 verse 24. सरस्पराचेर विश्वास दवरलेल्यानो धैर्य घेया आनी थीर रावा. Psalm chapter 37 verse 23. मनशाची पावलां सरस्पोर थीर करता, तांची वाट सरस्पराक मानवता. Psalm chapter 27 verse 14. सरस्पराचेर विश्वास दवर, थीर राव आनी तुझे काळीज धैर्य घेव, सरस्पराचेर विश्वास दवर. Isaiah chapter 43 verse 2. तूं उदकांतल्यान विशी जाल्यार हांव तुजे सवे आसतलो, न्हंयतल्यान विशी जाल्यार त्यो तुका बुडयोवच्यो ना. उज्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासूंक वेसो नाय, उज्याच्यो जिबो तुका भस्म करच्यो नात. Deuteronomy chapter 31 verse 6. धैर्य घेया आनी थीर रावा, तांकां भियेनाकात आनी तरतर नाकात, कित्याक सरस्पोर तुजो देव तुजे सवे वेता, तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. Matthew chapter 28 verse 20. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया, आनी हांवें सदांकाल संवसारीच्या आखीर पर्यंत तुमचे सांगत आसतलो म्हूण उडास दवरा. Psalm chapter 32 verse 7. तूं म्हजो आसरो आकांताच्या वेळा म्हाका राखताय, सडवणेच्या उलास बरेत गितांनी म्हाका वेडो घालताय. Psalm chapter 32 verse 8. हांव तुका शिकोवन दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो, मुझे दोळे तुजे दवरून तुका बूद दितलो. John chapter 3 verse 16. देवान संवसाराचो सोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो, ताका जखमंतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्या, बागा सस्ती जिवीत मेळच्या. John chapter 16 verse 33. मुझे ते तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो सर संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां कंत बेजाराय आसतलीच, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत वेला. John chapter 15 verse 5. वय हांव दाखवाल आनी तुमी पणटे, जो कोण म्हजे थंय रावता जाचे थंय हांव रावता, तो ह्या तेस्त फळ दिता, कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. John chapter 15 verse 6. मुझे थंय रावनातल्या पणट्या बरी कातन उडयतले आनी तो सुकोवन वेतलो, तसले सुके पणटे आरयतात आनी उज्यान घालून लासतले. John chapter 15 verse 7. तुम्ही मुझे थंय रावशात जाल्यार आनी मुजी उतरां तुमचे थंय रावशीत जाल्यार, तुमकां जाय जाल्यार तुमी कितेंय मागयेत, तुमकां ते मेळटले. John chapter 11 verse 40. जेजू तिका म्हणालो, तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतेली म्हूण हांवें तुका सांगला न्हय.